विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जोर पेजेक रडटा तशी सद्याक कांय आदल्या मंत्र्यांची गत जाल्या. जेन्ना ह्या मंत्र्यांकडेन मंत्रीपद आशिल्लें तेन्ना तांकां जनतेचें पडिल्लें नाशिल्लें. आतां अकस्मात मंत्रीपद वतकर तांकां जनतेचो उगडास जाला. लोकां वांगडा येवन हे प्रश्न काडून जनतेक तेंको दिवन ह्या मंत्रीपद परत मेळोवपाची तयारी करता असो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आमदार खंवटीक थोमणो मारला. RDX खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. तो व्हाईट पेपर म्हाका कम आउट तुमचे कितें हेजेर ह्या जे मिनिस्टर असतात सगळे ते मिनिस्टर काढून उडयतकर तांकां लोकांची याद येता. तुम्ही जेन्ना मिनिस्टर आशिल्ले त्या टायमार पोल नाशिल्लो, लोक रस्त्यार नाशिल्ले, वास्को आंदोलन जावना, तेन्ना ह्या हो मिनिस्टर आसा तेच्या तोंडाक कोणें लॉक लायल्लें. तुजे कडेन जेन्ना अधिकार आशिल्ले तेन्ना कांय केलें ना मरे. कॅबिनेटान पावर आशिल्ले सगळे. तुम्ही ओपोजिशनाक पावतकर तुम्ही लोकांक दुख दाखयता काडून लोकांक तुम्ही सपोर्ट करता म्हणून. पूण तुम्ही सरकारान आसतना कांय करना. ओपोजिशनाक आसतना तुमकां लोकांची याद येता. सरकारान आसतना तुमी तकली वयर करून पळयतात, तुमी मरबाळ आसतात. सरकारान जेन्ना तुमकां भायर उडयतकर तुमी जेन्ना जमनीर पडटात तेन्ना तुमकां लोक दिश्टी पडटा. तीच परिस्थिती. परत हे जोर पेजेक रडटा म्हणटा तशें हांकां परत मंत्रीपदां जाय. हांकां लोकांचे पडोवन गेल्ले ना. आतां लोकांचे इश्यू काडप आनी परत आपल्याला मंत्रीपद घेवप हो एकूच उद्देश आसा. परत मंत्रीपद पडटकच परत तोंडार लॉक पडटलें, परत लोकांची विसर पडटली.